टू फॅमिली सगळी कशी आहा सगळी बरी आहा म्हणून आज जाले 7 आतां स्टार्टींग घालूं जाय न्हू ते क्लिपिंग शूट करता की तो भायर भोंवलोली आमी सो ते हांवें क्लिपिंग्स बी काडल्या आनी ह्या ब्लॉगान अशें व्हडलोसो ब्लॉग असोच कांय ना म्हागेल्या बाबागे थोडी क्लिपिंग्स आहाय भायर कांय तेगे आतां हेटा ती काडलेली मामी डॅडीक हेल्प करतालो सो ते क्लिपिंग्स काडले भायली आनी नान रेसिपी उरल्या न्हू शूट केलोली हा तुमकां शेअर करूं ना सो ताका लागून हांवें दीस बरो अशें व्हडलेशें कांय करूं ना घरा हालोली सो डेली रुटीनान कितें शेअर करता तुमकां व्हडलेशें कांय ना हालोलें न्हू सो घरा हालोलें तें शेअर करता तुमकां की बाबा गेले क्लिपिंग्स आनी नान रेसिपी डॅडी गेली डॅडी नान केलो न्हू पुरमा येयला ती रेसिपी सो ते तुमकां शेअर करता सो आतां ती रेसिपी स्टार्ट करता आनी इवनिंगेचे भायर भोंवले आनी अचय देना आपली सायकल घेवन येता अचय देनाचे कोदेलीर भोंवला देना हिंग भोंवलो मागीर तेणे आपली हाडले कोदी काचे हें बोहलेचे मोटे मोटू बोहले मोटू ताका तेगे कोदेल दिली ती आपल्या कोदेल दी मोठाले दिल ताका कोदी चय देनू बो ओके इट्स नॉट गोइंग Dena is helping Mimi and Papa. Oh, tie kota, apuni help kota. Papa help kota. Dena, what are you doing? Ah, okay, you're tying that, okay. So guys, he's helping Mimi and Papa to tie. He's sitting there. You are not kodeli boss mungo. Bole ha kodeli boss sa motale. आनी म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेंबर लास्ट टायम हांवें सांगलेलें न्हू हिंगा खबर ना कितें म्हणून ते नेमकं सांगिला ते काराटी कितें कोडू कोडू आसा ती रावंड रावंड ती दिवाळी ती यूजार करतात ती खंय ती सो ती जालें ती आतां भितर यो म्हळ्यार येना चोय थिंगा आहा बरो व्यू बरो जाला चोय तेन्ना हेटा बरो जाला शांत सांगू आता पापाचो आनी आपलो व्हिडिओ काड काम मुंगो हो देना अरे गोल्डी गो आता हो गयो गोल्डी तवा रोटी करता तवा नान म्हणून जाता रोटी म्हणून जाता तंदुरी ते सगळे करता ते तंदुरी मैदा घातला कोथमीर उडयता सॉल्ट बेकिंग पावडर सोडा साखर आनी दही आता कालयता आनी बेक करता आनी हें उदक ते आतां कालयता कालयला एक आतां मातसो हें करता कितें मोवता हेका हें करून हें धांकून दवरपाचें हें आतां अशें दवरता आनी अर्दे वर मायस 45 मिनिट्स पुनी धांकून दवरूंक जाय पीठ वयर जालां आतां हेजे गुये करता लाट्टा पळय गुये केले की मातशें लाट्टा आतां
भाजून घातले भाजताना आमगे तोयाचो न्हू तो मातशो तसो हें जाला कमेंट गेले पाटी कमेंट्स येयलेले की तवो चेंज कोराय न्हू त्या तयार कित्याक कोत्ताय कोत्तली तवो चेंज आमी मागीर आतां सद्या तुम्ही बटर लावून जाता बटर लावून जाता गार्लिक लावून जाता आमी प्लेन गार्लिक बटर करून बटर लावून जाता त्याला आम्ही सुके करता ते प्लेन नाल केला हे फुलता पयलं भाकरी फुलता पळय तूं गार्लिक बटर नान कोते आता प्लेन केले आता गार्लिक बटर मिक्स कोता दोनों बटर गार्लिक मातशें मेल्ट कोता तेजे बटर आनी गार्लिक मेल्ट केला तेंचे वयल्यान लावपाक ते सगळे लावपाचे वयल्यान बटर गार्लिक नान चीज जाय जाल्यार हेजे वयल्यान चीज घालपाचें तुवें बटर गार्लिक नान आमगे रेडी हा हेजे बटर गार्लिक नान ओके सोया रेसिपी तुम्ही चोयल्या न्हू सोया माझी रेसिपी आनी बरें गार्लिक नान तेजे बराबर गायज आतां तुमकां मेळटा आतां एंडींग घेता एकूच जाग्यार स्टार्टींग हिंगा बसोन घेयला आनी एंडींग हांव हिंगाच बसोन घेता कित्याक हांव कोत्ता एडिटींग आतां ब्लॉग्सांचे व्हिडिओची एडिटींग कोत्ता तो एकूच जाग्यार भोंवला बाबा रुमा आनी इफ तुमकां नानाची रेसिपी बहुत दिसली जाल्यार रेसिपी लायक करा शेअर करा जाता तितले तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगार आनी कोणाकूय कोली रेसिपी जाय न्हू जाल्यार कमेंट करून सांगा आनी म्हाज्या चॅनलाचेर न्हू खूब रेसिपीज शेअर केलेली आहा नॉन वेज वेज रेसिपी खूब शेअर केलेली आहे प्लीज म्हाज्या चॅनलाचेर वचून तुमी चोयाय नाजाल्यार म्हाका कमेंटाचेर सांगा हांव तुमकां लिंक धाडटा मागीर ते चॅनल तुमकां सोदपा आनी हें नाका सो ते लिंक मेळ्ळ्या उपरांत न्हू डायरेक्टली ओपन जातली न्हू हें सो व्लॉग हिंगा काबार कोत्ता मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज